जी सुडान 35 कोटी खर्च करून बांदिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भाड्यान दिवपाच्या प्रस्तावाक लागून राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला। गोयच्या तरणाट्यां खातीर शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर थळावे फुटबॉल क्लब तशेंच खेळा संघटनां खातीर बांदिल्ली ही सुविधा ताचो वेवसायीकरण जावचो न्हय अशी मागणी आसा। मजगतीं येवपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर विरोधी युती संबंधीत चालना सुरू जाल्यात। 5 जुलयाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर परत येतकीच युती संबंधीत चर्चा सुरू जातली अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी सांगलें। म्हणजे म्हणणें इतलेंच आहा की जी सुद्धा स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो करता वो बरोच करता, वायट न्ही, पूण स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर करतकर तो काडून एक जर पार्टीक दिवंक गेले, एक प्रायवेट पार्टीक दिले, वो ते स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चराचे सरभोंवतणी जोडपाक सोडले प्रायवेट पार्टीक दिवन लॉंग लिजाक 10-10 वर्सांचे, जाल्यार आमच्या एक्च्युअल फुटबॉलाक वो आमचे स्पोर्ट्सान, आमचे भुरग्यांक, आमचे क्लबांक, आमचे गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक हाका काय फायदो जावचो ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम दिल्लो आहा तांणी, ऑलरेडी तो दिलो, आतां बरो डेव्हलप करप आनी तो काडून दुसऱ्यांक दिवप, हें अशें कित्याक करतात? वी आर नॉट क्रिएटिंग चॅम्पियन्स, वी आर नॉट युजींग द इन्फ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट चॅम्पियन्स। आवर स्पोर्ट्स पॉलिसी इज बेस्ड ऑन रेव्हेन्यू, कितले आमी जोड जाता ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर वो आमी फोकस करता। इलेक्शनाच्या दिसांनी खंयचीच लीज करप म्हणल्यार कितें तरी हाजेर गिव एंड टेक आसा आनी इलेक्शन फंड तयार करप हो लोक भितात। दे आर क्रिएटिंग गुड स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, नथिंग रॉंग अबाउट दॅट, बट लीजिंग आउट टू प्रायवेट इंडिव्हिज्युअल्स एंड नॉट गिविंग अ चान्स टू लोकल स्पोर्ट्समॅन, लोकल प्लेयर्स, लोकल स्टुडंट्स, लोकल स्कूल्स, लोकल क्लब्स एंड लोकल फुटबॉल असोसिएशन इज रॉंग। आणि हे कितें आसा ते सरकारान बेगीच्या बेगीन क्लॅरिफाय करचें, ना जाल्यार सरकाराक हाजेर आमी वी विल एक्सपोज द गव्हर्नमेंट एंड वील हॅव टू एस्केलेट द इश्यू। अलायन्स जे तांचे बरोबर ना तांकां ती लेटर बरोवप न्ही तें, म्हाका कितें आहा, आमी ऑलरेडी आसात न्ही ताचे बरोबर, की तांचे डेस्क इन्चार्जान म्हणिल्लें की एक कमिटी काडटली आनी ती कमिटी आमचे कडेन उलयतली 30 तारखे पयलीं म्हणून। आज 30 तारीख जाली, अजून मेरेन कमिटी अशी म्हाका कोणें उलोवंक येवंक ना, म्हणून गिरीश बाबान म्हाका एक मेसेज घाल्ली की आपूण तामिळनाडू वता आनी 5 तारखेक येवन आमी उलोवया म्हणून। हांवें ताका बरें म्हणटा, एक आमी चिंतपाक जाय की इलेक्शन ह्या वर्सा आहा, कितें जावंक जाय तें ह्यात बेगीन जावंक जाय। आमी जें कितें करपाक जाय ओपोजिशन पार्टी म्हणून, गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून, ते आमी कामाक लागिल्ले आहा। इलेक्शन झगडपाक आमची तयारी करून वतले, पूण हातून सगळे लेवलाचेर म्हणल्यार डेटा एनालायज करून खरें ट्रॅक्शन खंय आसा तें पळोवन थंय आमी पांय घालतले।